जेजून आमचे पासून आपलो जीव दिला, रगत आपले विक्राम मोगमुसो केला, ताच्या मोलेक रक्ता दिला बोगसाणे, ताच्या जिणये मोरणा सर्गीचे जिणे, एक सेग थेंबो तुझ्या रक्ताचो, हजार पृथ्वीक सोडवो देवच्याक तो फुरो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. जेजू ख्रिस्ता ते मोगाच्यानो, आयची जेसू ते आमकां मोसरा विशांत सत्राय दिता. मनशा दोस्त्या सर पिढे वय पैकी मोसो जावन आसा भोव मारेकार. आयच्या पयल्या वाचपान जुजेचे ताचे भाव मोस्त्रान भरतात, कित्याक तांच्या बापायन ताचो चड मोग केल्लो. आनी आयच्या सुवातेन जेजूचे लोकांचे मालगाडे मोस्त्रान भरतात. मोगाच्यानो आमी आयकलां मोसराक वखद ना म्हूण. ही पिडा त्या व्यक्तीक दोस्ता मात न्ही आनी हेरांची जिवीती कश्टांचे करता. खंय मोसर आसा थंय राग झगडे अन्याय आनीत बारीकपण घेवचें, दुसऱ्यांचें नांव पाड करचें, उलें नासतना रावचें पळोवंक मेळटा. तर मोगाच्यानो आमकां दुखेल्ल्यान थंय आमची प्रतिक्रिया कसली. हेरांक बरें जाताना आमी संतोश पावतांगी. देखून मोगाच्यानो ह्या मिस्त्राच्या बलिदाना वेळी मागया सोम्या मोसराच्या पातकांतान आमकां बचाव कर आनी हेरांचो मोग करूंक आमकां कृपा दी म्हूण. केल्ल्या पथकांची दुखदर्या देवा कडचें बुकसाने मागून ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी तयार जावया. हांव पथकी सपदेदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सांगता, मनान चिंतून तोंडां विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदां संवकार मुरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठ देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सपदेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूळ कर, सोम्या काकूळ कर, क्रिस्ता काकूळ कर, क्रिस्ता काकूळ कर, सोम्या काकूळ कर, सोम्या काकूळ कर. प्रार्थना. सरपदेदार देवा, ह्या प्रायजीत कालार उर्बेन आमी दंडवत करता. तिच्या वरवीं आमी नितळ निर्मळ जावं आनी अशें येवची आसा त्या पस्काच्या परबेक काळजाचे खरे भक्तीन आमी पावोशें कर. हे आमी मागता आमच्या समें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. इस्रायल आपल्या हेरा पुतांचो केल्लो प्रास जुजेचो चड मोग करतलो, कित्याक तो ताचे उतर प्राय जल्मल्लो. ताणें ताका लांब आतांचो एक दोगलो करून दिल्लो. आपलो बापूय आपल्या हेरा पुतांचो केल्लो प्रास जुजेचो चड मोग करतलो तें ताच्या भावांनी पळयलें. देखून ताणें ताका इतलो द्वेशिलो की ताचे कडेन एक बरें उतर लेगून ते उलयले नात. एक दीस जुजेचे सक्कट भाव आपल्या बापायची हिंड चोरूंक शेकेमाक गेल्ले. जाकोबान जुजेक सांगलें, तुजे भाव शेकेमांत आमचे हिंड चरयतात. तुका तांचे सरशी धाडूंक हांवें चिंतलां. देखून जुजे आपल्या भावांक सोदून दोतानाक गेलो. ताणें ताका पयसान देखलो. तो तांचे लागीं पावच्या दीस ताणें मसलत केली आनी ताचो जीव काडूंक निर्धार घेतलो. ते एकामेका लागीं सांगी लागले, पळय सपनेले येया, आमी ताचो जीव काडया आनी उदक नातले एक बांयत ताका घालया. एक क्रूर मनजतीन ताका ग्रासिलो म्हूण सांगया. उपरांत ताची स्वप्नां कितें जातलीं म्हूण पळोवया. रुबेनान हें आयकलें आनी जुजेक तांच्या हातांतलो सुटोवंक ताणें चिंतलें. तो म्हणा लागलो, आमी ताचो जीव काडचो नाका. आनी फुडें उलोवन तो म्हणालो, रगत वरय नाकात. उदक नातले अरण्यांतले हे बांयत ताका घालया. पूण ताचेर तुमचो हात घाली नाकात. तांच्या हातांतलो ताका निवारून ताच्या बापाय सरशी ताका फाटीं व्हरूंक तो चिंतलो. जुजे आपल्या भावा सरशी पावताच ताणें ताचो लांब हाताचो दोगलो काडलो आनी ताका दवरून बांयत उडयलो. बांय खाली आसली तांतलें उदक सुकून गेल्लें. उपरांत ते जेवणार आसतना इस्मालितांचो परिवार कर्याचेर मेन सुगंध तेल आनी गंधरस घेवन गिलियादांतावन इजिप्ताक वेताले तें तांणी देखलें. जुदान आपल्या भावाक सांगलें, आमच्या भावाक जीवशी मारून ताची कुणी लिपोवन दवरल्यार आमकां कितें फायदो? आमच्या आतांनी ताचो जीव काडच्या बदलाक आमी ताका इस्मालितांक विकया. कितें जावं तो आमचो भाव, आमचेंच रक्तमास. ताचे भाव कबूल जाल्ले. तांणी जुजेक 20 रुपयाच्या नाण्याक इस्मालितांक विकलो. थोडे मिद्यानांतावन वेपारीस ते वाटेर आयिल्ले. तांणी जुजेक बांयतलो वयर काडलो आनी ताका इजिप्ताक व्हेलो. देवाचे उतार हे. देवाची उडकार. सर्वेस्परान केल्ल्या आचार्यांचो उगडास काडा. सर्वेस्परान केल्ल्या आचार्यांचो उगडास करा. उपरांत सर्वेस्परान कानान गांवांत एक दुकोळ धाडलो. तांचे उदार पोशणाचें ताणें खाण सोडलें. तांचे फुडें एका मनशाक ताणें धाडलो. गुलाम करून विकुल्लो जुजे तो. सर्वेस्परान केल्ल्या आचार्यांचो उगडास करा. ताचे पांय ताणें सांखलेनी बांदले. ताची गुमटी सरळाक आर्निली. ताणें सांगून दिल्लें गडसर सर्वेस्पराची उतार चड जायसर तो कश्टलो. सर्वेस्परान केल्ल्या आचार्यांचो उगडास करा. तेन्ना रायन ताका बंदेंतलो काडूंक लायलो. लोकापातीन ताका सुटका दिली. आपल्या घराचो ताका कारभारी केलो. आपल्या आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. सर्वेस्परान केल्ल्या आचार्यांचो उगडास करा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. ताका सतमंतल्यांक ससनीक जिवीत मेळटा.
वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे आसो देवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या जेजून प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मलगड्यांक सांगले अनेक ओपार ऐका एकलो भुंयकार असलो ताणे एक दाकामळो लायलो ताच्या भोंवतणी एक वय घाली ताच्या मदें दाकारोसाक एक गाण्या कोंडलो आनी पारो करूंक एक बुरूज बांदलें उपरांत मोळो एकल्याक गेनीक दिवन तो परगावाक गेलो पोळ फिक्सो वेळ येतस गेनी बाबती पोळांचो वांटो घेवच्याक आपल्या साकरांक ताणें व्हंकला जशीन धाडलें पूण त्या व्हंकलांनी ताच्या साकरांक धरलें आनी एकल्याक तांणी सरसरी मारून घालें दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक पत्रायलो परत्यान ताणें पयलींच्या प्रास चड हेर साकरांक धाडले पूण व्हंकलांनी तांकांय तेच बरी चलयलें शेवटी ताणें आपल्या पुताक धाडलो म्हज्या पुताक पणी ते मोरया दिताले म्हणून ताणें चिंतलें पूण पुताक पळयतच ते व्हंकलाचे एकामेका लागीं म्हणाले आणे दायज असो वारेस्तार येया ताका आमी लगड करया आनी ताचें दायज आमचें जातलें अशें ताका तांणी धरलो आनी दाका मळ्यांतलो भायर वोण घालून जीवसी मारलो तर दाका मळ्याचो धनी फाटीं येतच त्या व्हंकलांच्यांक कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात ते म्हणाले त्या नस्त्याक तो लगड काडटलो आनी आपलो दाका मळो फावो त्या वेळार घेन परिकर्तेल्यांक गेनीक दितलो ताका जेजू म्हणालो पवित्र पुस्तकी ह्या बरी बरोवन आसलें तुमी वाचलां मू बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून सांडलोलो पातोरूस जावंक पडलो मुळ्या पातोर सर्वेस्पराचें काम तें आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र प्रधान याजक आनी फरिसेव ताच्यो ओपारी आयकल्ल्या वेळार आपणाच विशेंत तो उलयता म्हणून समजलें ताका ते कैद करते पूण लोक ताका प्रवादी म्हणून मानतालो जाल्ल्यान लोकांची तांकां भिरांत आसली देवाचे उतरये वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आतां तुमी आयकल्ल्या ह्या वांजेलाच्या ओपारींत 3 भाग आसात हे 3 कॅरेक्टर्स पयलें दाखवालीचो तो धनी आनीक दुसरे ते गेनीगार आनी तिसरे ते साकोर घेन वसूल करूंक गेल्ले ते वो दाखवालीचो धनी कोण ह्या ओपारींत देव जावन आसा देवूच दाखवालीचो धनी आनी केदाळा ही दाखवाल ह्या टॅनंटांक ह्या गेनीगारांक ताणें दिल्ली कोण ते गेनीगार जावन आसात
जुदेव देवानच विंचून काडली परजा आनी केदाळ तांणी दाका मोळो तांकां दिल्लो सिनाई पर्वतार मोइजे मरिपात 10 उपादेश ताणें दिले ह्या उपादेशा मरिपात तुमी जियेच जाल्यार 16 तरांची बेसांवां तुमचेर पडटलीं तुमकां बसयल्लो जागो तो इस्रायल तुमकां फावो जातलो आनी त्या बुंय जावन तुमी ग्रेस जातल्यात 16 तरांच्या बेसांवांनी तुमची कुटुंबां भरतलीं म्हणून आनी कितें जालें सगळें बऱ्या तरान जालें ते थंयसर वचून पावले आनी तांचें जिवीत तांणी सुरू केलें केदाळा ग्रेस काय वाडून आयली आनीक तांचें जिवीत चड आनी चड सुदारून आयलें देवाची विसर तांकां पडली मात्र न्ही देवाचो अन्य देवाची पुजा करूंक ताणें सुरू केली ते दाळा देव प्रोफेतांक धाडटा तांणी फाटीं दी जाय आसलें तो संबंद देवा थंय ताणें वाडय जाय आसलो तो नातल्या वेळार तो कोणाक धाडटा ती घेन वसूल करूंक थोड्या साकरांक धाडटा ते जावन आसात प्रोफेत सबार प्रोफेत आसले थोड्या प्रोफेतांक आमी पळयचे जाल्यार एक जेरमया प्रोफेत नावार्दीक प्रोफेत ताका ताणें कितें केलें ताका ताणें बांयत गेलो आनी ताका जीव सी पुरूंक ताणें प्रयत्न केलें आनी इसाया प्रोफेताक ताणें जीव सी मारलें कित्याक ते प्रोफेत तांच्या जिविता विरोध ते उलयताले तांणी फाटी येजय म्हणून तांकां आपणे दिताले देखून ताका तांणी जीव सी मारलो आनी झकरिया प्रोफेताक देवळांतच ताणें पात्रायलो आनी जुआंव बावतिस्ताची तकली ताणें कापली अशें सक्कड ह्या प्रोफेतांक ताणें पयस केलें त्या वेळार देवान ताच्याच एका निजा पुताक जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडलो आनी ताका कितें केलें ताकाय ताणें कुर्सायलो ताचो जीव काडलो आनी ह्या ओपारींत आमी पळयता तो दाका मोळो काडून ताणें दुसऱ्यांक दिलो कोण ते दुसरे जावन आसात जेजूचो पाटलाव करतले तांच्या पैकी आसले जंतील अनभवार्थी तांचे भितर आसले जुदेव क्रिस्तांव जावन जाल्ले तांचेर देवाचें बेसांव ताणें दिता म्हणून बसयलें आनी अशें क्रिस्ताच्या बेसांवांनी ते भरले तांच्या बोळान ते भरले क्रिस्ताची बरी खबर ताणें प्रसार केली ते मार्तीर मेले आज व्हडलें दायज इगर्ज आमकां आसा जायते सांत भोक्त आसात ते आमकां धैर्य दितात बोळ दितात कृपा दितात तांच्या मरिपात जायती कृपा आमी जोडून घेता ते मरण पावल्यार ते आजुनूय जिवंत आसात मोगाच्या भाव भयणीनो तर मोळो खंय गेलो तो दाका मोळो खंय गेलो आजुनूय आसा तो कोणाक दिलो आमकां दिला आमी तो सोलोवन व्हरजय आज आनीक जुदेवांक कितें घडलें जुदेव तांचें देवाळ अदीक वर्तें दायज म्हण ते चिंतताले देवाक ते आराधन करतात देव तांकां सांडूंक घालिना म्हण ते चिंतताले ते देवाळ बांदूंक तांणी 6 वर्सां करशिल्लीं ते देवाळ संपूर्ण करूंक पूण जेजून सांगलें बरीच जेजूच्या मरणा उपरांत 27 वर्सां भितर इस्वेंत 70 इस्वेंत 70 ते देवाळ संपूर्ण नाश जालें रोमाघरांनी येवन ते संपूर्ण नाश केलें आनी तांचे थंयसर आसलें भांगार आनी सोर मोलादीक वस्तू तांणी तांचे स्वाधीन केल्यो संवसारी वस्तू सकड खबर जातात तर हो मोळो आज आमकां दिला जाल्यार आमी सांबाळून व्हरजय तो कसो आमी सांबाळून व्हरचो कसली घेन आमी फाटी दिवची देवाक आमचें बरें जिवीत आमचें बरें नडतें सताचें नितीचें मोगाचें समाधानाचें तें नडतें आनी हाका आमकां हो माळो मुंदासून व्हरोंक देवान मस्त इटी दिला कसलो तो देवाचें उतर वो सक्रामेंत आमी आतां आच्या संगेचो एवकरिस्तीक सक्रामेंत आनी तशेंच सबार तरेचे उरले सक्रामेंत कुमसाराचो सक्रामेंत
ह्या मरी पात आमी देवाक आमचे जिबीत नितळ काळजान फाटी दिवचे आनी देवा ते आमचो संबंध घट करचो वो संबंध आमी घट केल्ले वरवीं देवाची भुरगीं जाता देवाचें राज आमचे थंय येता शांतीचे समाधानाचे मोगाचे माय आनी एकामेका बोगसाण्याचे तेंच जिबीत आमकां तस्सो जेजू फावो करून दिवन ह्या मिसाच्या वेळार आमी मागया आमेन. स्वीकार कर सोमिया जिये तुझ्या सुखाचे धुळीत पडो वेच्या पयले कर तू ते तुझ्या मोगाचे दैविक फुलां झेल्यांत तुझ्या सैबिक जिये वरवीं मोच्या दैविक फुलां झेल्यांत तुझ्या सैबिक जिये वरवीं मोच्या स्थान केदीस फावो ना म्हाका पूण तूं इन्कार करनाका. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्पदी दरा देव बापाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्रच्या देवाक सर्वस्वर मानून घे. कनवळ्या बापा हो संस्कार संभ्रमूंक आमकां पावते बरी तयार कर आनी मोगान जिवंक ताचे वरवीं आमकां आदार मेळो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमचे काळजा उबारोया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन मसोया वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सपदेदरा आनी सस्नाच्या देवा सवकाडी आनी सतय आमी तुका दिन वचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या कुडीक आमी दंडवत दितना अवगुणाचें तूं बोळ मोडताय आमची मनां ऊंच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सस्नाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उपदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताकाचे उंचरगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कस मरोन सोसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची. तेच बरी जवान जातस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास
नवे आनी ससनी कराराची रगत पातकांचे बुकसने मेळच्यार तुमचे बसोत आनी समेस मनशां बसोत ते वारवतले हे म्हज्या उडासाक करात. बावत सगुण पगटोया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडोनीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वी विसरले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगवान बापा पीटर पॉल आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रितिमाकांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो प्ररूप सोदरून मेल्ल्यान थंय आमच्या भावभयणीचे कुळत कर तांकां आनी तुजे सगळ्यांत मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें फजळीत म्हाका मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगती भगवान तुजे तुजो निश्कळपती भगवान धर्मता आनी सर कळ्ळें तुका वयल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संगाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदान बापा सबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुनंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्काय आमकां दी. सर्गेंचे बाग आनी आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशे नातेल्याक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सरपतकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्ताचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय रजोर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसो. एकामेका शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
मगाळ भाऊ भयणीनो अजावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी सम्यात्रे आमचे भितर म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Jesu mokursat karta. प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा सस्नाच्या सोडवण्याचे सुपळ कुणा करून आमकां तुवें ह्या पवित्र जेवणांत पात दिलोय. तातूंत आमी दिनवाशे काळजान वांटो घेतला. ह्या जेवणाच्या बळान ती सोडून काळजान जावन आशेंक आनी ती जोडूंक आमकां शबितायेन पावय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवीदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचे ताची आशिर्वादां वतो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आपले मोसो सोडवणदार मोर्ता कालवा पर्वता मोचे खातीर तोवळ बोळ्ळो हांवें ताका किळायलो. येशू हांव काकलूत मागता दितलोय म्हूण पातयेता. सलमोची पातकां कांटाळता आयच्यान ती सकट सांडता. मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार मरियेक आशिर्वाद दी आमकां. भगीन क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमची दुआ आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.